उजवाडाची रीत उज्याचेर आशीर्वाद आणि पास्काचे वातीची तयार आहे. दुसरो भाग देवाच्या शब्दाची रीत. तिसरो भाग उदकाचेर आशीर्वाद आणि पवित्र स्थानाची नवसरणी. चौथो भाग एवकारिस्त संभ्रम. उभी आणि पाठी हांगाचा उजो करता salta जीवन जावन जे मरणाचेर सयत वेले ताच्या पास्काच्या जैतांत आमकांय वांटो आसा.
असो आम्ही आता भक्तीपडी उडास करूया हे परी ताच्या सैतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगाता देवा सगळे आमी जियोंक पावतले हो आमचो थीर भरवसो. प्रार्थया. देवा तुझ्या पुता वरवीं तुझ्या परजळाचो उजो भावार्थ्यांक दिला. हो नवो उजो पवित्र कर आनी निर्मळ मनाची आमकां करून सासणाच्या परजळाचे परबेक आमकां पावय. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. क्रिस्त काल आणि आज, आरंभ आणि शेवट, अल्फा आणि ओमेगा, सर्व काळ आणि शेकडे ताचेच ताकाच महिमा आणि रास पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. आपल्या पवित्र आणि महिमेवंतो गाया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमकां राखो आणि सांभाळू. आमेन. उजवाड महिमेन जिवंत जाल्ल्या क्रिस्ता जेजूचो धांवडाव काळोख अंकर आमच्या काळजा मतीचो. हो क्रिस्ताचो उजवाड देवाची ओळख
पत्ती पेटायचं. O Hristos obuzvan, देवाचे उपकार. उल्हास करा तुम्ही सर्गीच्या देवदूतानो, समेस तुम्ही देवाच्या म्हणयाऱ्यानो. उल्हास करा तुतुरी वाजोवन दी, वोडारायाचे जैत केल्या देखून ताणे आमची सोडवण. संतोषुंदी पृथ्वी येद्या वडा जोळो तळतळची, आणि ससनाच्या रायाच्या प्रकाशान प्रजळची. जाणा जावं दी ती पोळ गेला म्हूण, काळोख सगळ्या संवसारा वयलो. आणि तू आमचे माते क्रिस्ताचे पळवी सभे, इतल्या वरत्या उजवाडाच्या किरणांनी तुका नेटयल्या आसता तूही संतोष पाव. आणि येद्या व्हड्या जम्याच्या उल्हास बरी तळ्यान गाजोन दी आता तुझे देवा.
आणि तुम्ही मोगाच्या भोवंडानो या पवित्र केंडाच्या विचित्र पौजाळा बोंती जमो जाल्ल्यानो म्हज्या सांगाता मेळोन मागा म्हूण हांव प्रार्थना दया सरपद वेदारा देवाची पुरतो ना फावो जाल्ल्याक म्हाका लेविताचे मेळी काण घेवंक दया केल्लो तो देव वो तूं म्हजेर प्रकाश आपल्या उजवाडासो आनी लाबो म्हाका सकत गांवच्या हे वातीची आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात जो देव जावन आसा आनी ताचे सगळे पवित्र स्पिरीट ताच्या एकत्वान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमची सवय आसो काळजां आमची उबारुया सर्वेस्पराची आमच्या देवाची स्तुती गावया करस ते वाचपी आनी नीती प्रकार अदृश्य देवा बापाक सरपद भेदाराक आनी ताच्या एकल्याच जनीत पुताक जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक काळजाचे आनी मतीचे सगळे सक्तेन आमचे ताळे उबारून नावाडचे ताणे आमचे पासून आपल्या सासनाच्या बापाक आदांचे ऋण फारीक केले आनी आमच्या मोगा पासून विकरायल्या आपल्या रक्तान पुरविल्या पातकाचो अपराध पोसून काडलो कित्याक जावन आसा पास्क परब जेद्वा ती शेळी जिवेसी मारतात आनी रक्तान तिच्या भावार्थ्यांचे दारवून पवित्र जातात ही ती रात जेद्वा आदी मागा आमच्या पुर्वजांक इस्रायेलीच्या भुरग्यांक इजिप्तांतली भायर काडून तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजय नासता उतराशे केल्ले ही ती रात जेद्वा उजवाडाच्या कांब्यान दुस्पाटायलो पातकासो काळो ही ती रात क्रिस्ता सतमंतल्या समेस्तांक संवसाराच्या कोटेपणातावन आनी पातकाच्या काळो कतावन विंगड करता कुरपा पाटी जोडून दिवची आनी पवित्र जाणाचे सभेक मेळोवची ही ती रात जेद्वा क्रिस्त तुटून सांकळी मोरनाच्यो फोंडांतलो उठलो जैतेवून नासलो कसलोच फायदो आमी जल्मोन केली नासली जाल्यार ताणे आमची सोडवण कितली विचित आमचे थंय तुजी काकूत तुजी दया कितलो व्हरतो चिंता व्हरतो तुजो मोग सोडोवच्या खातीर गुलामांक दिलोय तुवें तुज्या पुताक हे निजाकी गरजेचें पातक तें आदांचें क्रिस्ताच्या मरणान पुसून काडलां तें हे बागी तो अपराध ते देवडा आनी तितल्या उत्तीम सोडवणदाराक जोडूंक फावो जालो करीस बागी रात ती क्रिस्त मरणांतलो जिवान जाल्लो वेळ आनी घडी जाणा जावंक बगयल्ली ती ही ती रात
जिशे विशान बरो नासा रात दिसा प्री प्रकाश तेली आणि मुझ्या संतोषान रात असलेली दीस जातेली कारण हे राती लाभचे पवित्रपण कोटेपण डायता अपराधून काढता सुकोन पडलेल्यांक नेणटेपण पाटी दिता आणि रडतेलाक बुजयता द्वेष ती धांवडायता समाधान तिर करता आणि पदवेदारां कालती मान घालूंक लायता ह्या पासून ओपून घे भाग्यवंता बापा ही रात फावो केल्ल्याक अर्घ जावन तुझे पवित्र सभेन आपल्या मणयारांच्या हातांनी भेटोवचे ह्या जळत्या केंडाचे सांजेचे बलिदान मुसाच्या वावरान केल्ल्या ह्या मेणाचे वातीची संभ्रामीक भेटोवणी देवाच्या मानाक ह्या जळत्या उज्यान पेटोवच्या ह्या मेणाच्या कांब्याची स्तुती आम्ही ऐकली हे केंड विभासून वांटले जाल्यारी उजवाडता सो उणो जायना कित्याक मायमुसान उत्पन्न दिल्ल्या ह्या मोलादीक वातीचे कडचे मेण ताका पोस दिता हे निजाकी बागीरात ही इजिप्तकारांक लुटुल्ली हेब्रेवांक ग्रेस्त केल्ली रात सर्गाक आनी संसाराक देवाक आनी मनशाक एकवट केल्ली देखून ये सोम्या तुझ्या नावाच्या मानाक पवित्र केल्ली ही वात हे रातीचो अंकर नाश करच्या खातीर कळना नासतना पेटो म्हूण आमी तुजे लागीं प्रार्थना स्वादीक आनी काणीक जावन तूं ती ओपून घे आनी सर्गीच्या दिव्या सांगाता उजवाड ती सोबरसोन दी फांत्याचे नेकेत उदेवने येताना ही वात जोडून आसची ताका मेळोवन दी फांत्याचे ते नेकेत हांवें म्हणचे जेलेना अस्तंत नेकेत ते लिंबातावन पाटी येवन मनशा कुळाचेर शांत प्रकाश फांकयले देखून ये सोम्या आमी तुजे लागीं प्रार्थना हे संतोषाचे पास परबे काळी समाधानाचे दीस आमकां तूं लाभय आमकां तुज्या सेवकांक आनी समेस्त क्लेरिकांक आनी तुज्या भक्तिवंत लोकांक नवे सवे आमच्या भोवभाग्यवंत बापाक फ्रांसिसाक आनी आमच्या बिस्पाक पेद्रू पावलाक कळनासतना राख आनी सलय आनी सांबाळ आमचेर सरकारी अधिकार आसतले तेल्यांचेरी तुजी दया दिश्ट घाल आनी तुज्या उतरावरत्या बरेपणाच्या आनी हर एका देण्यान तांच्यो आलोचन्यो नीतीचे आनी शांतपणाचे वाटेक परती आनी तांची संवसारी वावर अखेर जातास तुजे परजे समेत सर्गींच्या मायगावाक ताणी पावसे कर त्या आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात जो देव जावन आसा आनी तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना आमेन. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो दाबाजीक जागरण आमी सुरू केल्या. आतां शांत काळजांनी देवाचें उतर आमी आयकुया.
पुर्वींच्या त्या काळार देवान आपले परजेक कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवणदार जावच्या खातीर ताणें कसो पाठयलो तें आमी ध्यानी मनींनी हाडुया आनी हे पास्काचे संभ्रमणेंत आमचे भितर सुरू केल्लें तें सोडवणेचें बरें काम आमचो देव संपूर्णेक पावोवं दी अशें म्हणून आमी मागुया. वचपां पयलें वचप. तुमच्यो वाती पालवया आनी गरजनांत. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागराचेर अंधकार भरून आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांतावन विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली वो पयलो दीस. देवान म्हळें उदक दोन वांटे करूंक उदका मदें एक अंतरळ जावं आनी तशेंच जालें. देवान अंतरळ केलें आनी अंतरळा सकयलें उदक अंतरळा वयल्या उदका थावन विंगड केलें. देवान अंतराळाक आकाश म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली वो दुसरो दीस. देवान म्हळें आकाशापंदलें उदक एके सुवातेर जमो जावं आनी सुकी धरण दिसूं आनी तशेंच जालें. देवान सुके धरणीक भुमी आनी उदकाचे राशीक दर्यो म्हूण नांव दिलें आनी देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हळें भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं, सर्व जिनसांची बी दितलें झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख उत्पन्न जावं आनी तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली. सर्व जिनसांची बी दितलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या रुखांचे फळांचे रूख जाले. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली वो तिसरो दीस. देवान म्हळें दिसा थावन रात वेगळी करूंक आकाशाचेर दिवे जावं. काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक ते उपकारूं. पृथ्वेक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं आनी तशेंच जालें. देवान दोन व्हड दिवे रचले. व्हडलो दिवो दीस चलोवंक आनी धाकटो दिवो रात चलोवंक आनी नेकेत्रांय ताणें रचली. पृथ्वेक उजवाड दिवंक दीस आनी रात चलोवंक आनी काळोखांतावन उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घाली आनी देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली वो चवथो दीस. देवान म्हळें उदक प्राण्यांनी भरूं आनी सुकणी भुमी वयर अंतराळार उबोवं आनी तशेंच जालें. देवान सर जिनसाचे व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडांनी भोंवतले प्राणी रचले आनी सर जिनसाची पाकाट्यांची सुकणी रचली. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें वाडा आनी सडा दर्याच्या उदकांत भरा आनी सुकणी पृथ्वेचेर उदंड सडोव. सांज जाली, सकाळ आयली वो पांचवो दीस. देवान म्हळें पृथ्वेचेर सर जिनसाचे प्राणी उत्पन्न जावं, जानवरां, जीवदाळी आनी रानवट मनजाती. देवान सर जिनसांच्यो रानवट मनजाती, जानवरां आनी जीवदाळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर रानवट मनजातींचेर आनी धरणीर सरतल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोव. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा
आणि पृथ्वी बरा आणि ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आणि पृथ्वेचेर जियेतल्या सर मनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वे वयली सर बी दितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर रूख तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर रानवट मनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर प्राण्यांक, सर जिन्सांचें तण आनी झाडां खाणा खातीर दितां. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, ओ 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी आनी सगळी तांची नेटोवणी संपूर्ण जाली. आनी 7व्या दिसा देवान आपणें हातीं घेतिल्लें काम संपयलें. आपलें सगळें काम संपयतच 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. देवाचें उतर. आपलो ग्रास काडच्या मनशाक तूं
तुझ्या आत्म्यात सर्वेस पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. कितली विविध तुझी कृत्यां सर्वेस पोरा जणवायेन सर्व वस्तू तुवें केल्या. पृथ्वी सगळी तुझ्या रचन्यांनी भरल्या. सर्वेस पोराक नावाड आत्म्या म्हज्या. तुझ्या आत्म्यात सर्वेस पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. धाड तुझ्या आत्म्यात सर्वेस पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. उभे राहूया. प्रार्थूया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, तुझ्या करण्यांनी तूं तुझ्या अजापांची मांडावळ आरंभाक संसार रचलो त्या वरणी अधिक उत्तम संसार काळांच्या शेवटाक तो रचतलोय म्हणून दाखयताय. कित्याक ह्या नव्या संवसारांत जेजू क्रिस्त आमची पास्काची बली जालो. तुवें सोडयलेल्या तुज्या भुरग्यांक हें सत समजूंक दी म्हणून मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसया. निर्गमन पुस्तकांतले वसप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हणलें, तूं म्हाका कित्याक बोव मारताय? इस्रायेलीतांक पयन फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकाटी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायेलीतां दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलतलीं. आबळे हांव इजिप्तगारांचें काळीज दारूण करतालो आनी ते तुमची पाट धरून येतले. आनी हांव फाराव्याचेर आनी ताचे फौजेचेर, ताच्या रथांचेर, ताच्या घोड्यासावाराचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतालो. जेन्ना फाराव्याक, ताच्या रथांक, ताच्या घोडेसावारांक म्हजी महिमा दाखयतालो, तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तगार वळखताले. इस्रायेलीतांचे पयजे मुखल्यान वेतालो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपासो खांबोय मुखल्यान वेतालो तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो खांबो इजिप्तगारां आनी इस्रायेलीतां मदें आसलो. राती तो कुपासो खांबो इजिप्तगारांचेर काळोख घालतालो आनी इस्रायेलींतांचेर उजवाड फांकयतालो. अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सोरोंक जालें ना. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदें तितावन एक वादळ धाडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जालें. इस्रायल पोरजां सुके धरणी वयल्यान दर्यांत भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक ओणती बरी उबें रावलें. इजिप्तगार तांची पाट धरून आयले. फाराव्याचे सर घोडे, ताचे रथ, ताचे घोडेसावार तांच्या फाटल्यान दर्यांत भितर सरले. फांत्या पारार सर्वेस्परान उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार तावन इजिप्तगारांचे फौजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पटायलें. तांच्या रथांची चक्रां ताणें रोंबयलीं आनी तांकां फुडें वचूंक कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तगारांनी म्हळें, आमी इस्रायेलीतांतावन पळून धांवया, कित्याक सर्वेस्परस
तांच्या पक्षान इजिप्तुगारां विरोध झुजता. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तगारांचेर, तांच्या रथांचेर, तांच्या घोड्या सवाराचेर येवन पडटलें. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळी येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक फाटीं आयलो. पळून धांवतेल्या इजिप्तगारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदें झाडून उडयलें. उदक फाटीं आयलें आनी इस्रायेलीतांची पाट धरून दर्यांत भितर सरिल्ले फराव्याचे रथ, ताचे सगळे फौजेचे घोडेसवार तातूंत बुडले. कोणूच एकलो वाचून उरलो ना. पूण इस्रायल परजा दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलून गेली. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबें रावलें. त्या दिसा सर्वेस्परान इस्रायल परजेक इजिप्तगारांच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याचे देगेर इजिप्तगारांची मोडी पळयली. सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्ली कृत्यां इस्रायेलीतांनी देखली. लोकांक सर्वेस्पराची भिरांत दिसूंक लागली आनी तांणी सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या सेवका मोइजेचेर पातयणी दवरली. तेदना मोइजेन आनी इस्रायेलीतांनी सर्वेस्पराक हें किर्तन गायलें. सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां, कित्याक मैमेवून ताचें जैत. घोड्याक आनी घोडे सवाराक उडयल्यात ताणें दर्यान. देवाचें उतर. तुझे परचेक भीतर गे
सासना शासना सर्वेस्पराची गीत गाव्या महिमे बोन जैताने जोडला सर्वेस्पराची गीत गाव्या महिमे बोन जैताने जोडला. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजी आदली विजमितां आमच्याय काळार आमच्या दोळ्या मुखार परजळटात. तुज्या उजव्या हाताच्या बळान एके परजेक कश्ट दितेल्या फाराव्याच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेंच अजाप आतां नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या परजांक सोडवण दिवन तूं करताय. तर आख्खे पृथ्वीच्या सगळ्या मनशांक वावार्थान आब्रामाची भुरगीं जावंक आनी विसलेले परजेची वडवीक जोडूंक फावो कर म्हणून मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. एजेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, इस्रायेलाच्या घराण्याची मनशां आपल्या काशा देशांत वस्ती करतलीं तेन्ना तांणी आपले चालीन आनी कर्तुवांनी तो बसटायलो. देखून हांवें ताचेर म्हजो राग काडलो, कित्याक तांणी देशांत रगत वरायलें आनी आपल्या मुर्ती वरवीं तो बसटायल्लो. हांवें तांकां राष्ट्रामध्ये शिंपडायलीं आनी सगळ्या देशांनी तीं दुस्पाटलीं. ताचे चाली आनी कर्तुवा प्रमाणे हांवें तांची मुनसुबी केली. पूण राष्ट्रामध्ये तीं आयलीं तेन्ना तांणी सगळे कडेन जंय तीं आयलीं थंय म्हजें पवित्र नांव बसटायलें. अशें लोक ताचे विशीं म्हणूंक लागलो, ही सरस्पराची पजा. तरी तांणी आपलो देश सोडचो पडलो. पूण इस्रायेलाच्या घराण्यान आपूण गेल्ले ते राष्ट्रामध्ये बसटायल्ल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसलो. देखून इस्रायेलाच्या घराण्याक सांग, सरस्पोर देव अशें म्हणटा, इस्रायेलाच्या घराण्या, हें हांव तुमचें बसत न्ही. बगार तुमी गेल्यात त्या राष्ट्रामध्ये तुमी बसटायल्लें त्या म्हज्या नांवा पसत करता. राष्ट्रामध्ये बस जाल्लें तें म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें बसटायल्लें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो. आनी तुमचे उद्देशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रता दाखयतलो. तेन्ना हांव सरस्पोर म्हूण तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सरस्पोर. हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतलीं एकठांय करतलो आनी तुमच्या काशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचे शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतलें पात्राचें काळीज हांव तुमचे भितर तुमचे काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. तेन्ना हांव तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतारें. देवाचे ओडुपकार. Sushi miru ang tizuri kaneta
तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेता म्हज्या देवा. जशे मेरू वंते जरिताने ता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेता म्हज्या देवा. म्हजो आत्मो देवा जीवन देवा तानेता. केन्ना वचून देवाचे सदरे मुखार रावून म्हाका मेळात. जशे मेरू वंते जरिताने ता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेता म्हज्या देवा. परबेच्या दाबाच्या वेळी लोकां जम्या सवे मेळून संतोषाचे उल्हास सोडून कीर्तनां गावून परिवारा सवे देवाच्या मंदिराक हांव वचून आसलो. जशे मेरू वंते जरिताने ता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेता म्हज्या देवा. तुजो उजवाड आनी तुजें सत म्हाका पाटय. तिंच तुज्या पवित्र दोंगराक वाट व्हरूं आनी म्हाका तुज्या निवासाक व्हरून पावूं. जशे मेरू वंते जरिताने ता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेता म्हज्या देवा. तेन्ना तुजे वेदी मुखार हांव वेता. म्हाका संतोष आनंदितल्या देवा हुजेर रावता आनी विणे वाजोवन ताका वंदिता. जशे मेरू वंते जरिताने ता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेता म्हज्या देवा. जशे मेरू वंते जरिताने ता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेता म्हज्या देवा. प्रार्थुया. सर्व बलिष्ठ देवा, तुझे अख्खे पवित्र सभेचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या मनशाकुळाचे सोडवणीचें काम समाधानान चलोवन दी. पडटा तांकां तूं उबार. पोरनें जालां तें नवें कर आनी जेजू क्रिस्ता सर्व रचनांच्या आरंभ आनी शेवटा वरवीं सगळो संवसार तूं परत्यान संपूर्णेक पावय. हें निरंतर सोडवणेचें काम पळोवंक आनी भोगूंक सुमेस्त मनशांक फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां आमी महिमा गावया. Jesu Christa
संसाराचे पाप काढताय आमची काकूर कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागे मानून घे आमचे मागे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू भोगी एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्वेश्वरा बापा महिमेन पुनर्जिवंत जाल्ल्या तुज्या पुताचो प्रकाश भोव पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय. आमकां तुजीं भुरगीं करता त्या मोगाचोच म्हत्वें दिला. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुतादुवांच्या काळजांनी रावून तो तांकां कुडी आत्म्या सयत पवित्र करूं आनी अशें ती निर्मळ काळजान तुजी साखरी करूंक पावूं. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सा पावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसप. भावा भयणीनो, क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत मेळच्या खातीर आमी पवित्रान घेतलें. तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावच्या खातीर आमी स्थान घेतलें. हें तुमी नेनात. तशें आसता बापाच्या महिमे बरी सत्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. तेच बरी आमी नव्या जिवितांत चलच्या खातीर आमच्या पवित्र स्थान मरिपात आमकां क्रिस्त सवे निकेपिल्यात आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यात. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे एक जावन आमी मरूं जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी भागीदार जातेले हांव. पातकी कुडीचो नाश करच्या खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जावच्या खातीर आमचे आदलें सैम क्रिस्त सांगता आमी कुरसायलां म्हूण आमी जनाव. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बंदपासांतलो सुटता. आमी क्रिस्त सांगता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवे जियोवंकी पावतेल्या म्हूण आमी सदमंताव. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला तो परत्यान मरणा म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातका कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासो जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Hallelujah,
सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळता तर इस्रायल ताका वाकणू म्हणून तासो विश्वासी मोग ससनाक बाळता. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला ताच्या उजव्या हातान महत् कार्यां चलयल्या. हांव मरचो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. नाका म्हूण उडयलो फातोर जालो बनपाचो मुल्या फातोर. आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी तटक जाता. सर्वेस्पर तुमचे हिसवे आसो, तुमचे हिसवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. आयतारा फांत्या पारार आपणे तयार केल्ल्यो परमळीक वस्तू घेवन त्यो स्त्रियो समादेसरशी आयल्यो. तवळ समादेतावन फातर पाटी लोळयलोलो तांणी देखलो. समाधे भितर सरतना सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. कितें घडलें काय म्हूण ती शर्मेवन आसतना जळजळीत मुस्तायकी न्हेसलेले दोग जण तांचे सरशीन येवन उबे जाले. स्त्रियो भियान थरथरल्यो. तांची दिश्ट धरणीक आरावंक लागली. तवळू ते तांच्या लागीं म्हणले, जिवंत आसलेल्याक मेल्ल्या मदें तुमी सोदतात कित्याक? तो हांगा ना, ताका जिवंत उठयला. तो गलेल्यांत आसतनाच ताणें तुमकां कितें सांगिल्लें तें उडास करा. मनशा पुताक पातक्याच्या हातांत पराधीन करूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठोवंक जाय. तवळू त्या स्त्रियांक जेजूच्या उतरांचो उडास आयलो. समादेतावन पाटी वचोन तांणी ह्यो सर संगती 11 जाणांक आनी हेरांक सक्टांक सांगल्यो. खबर दिल्ल्यो स्त्रियो ह्यो: मगदला गांवची मरी, जुवान, जाकोबाची आवय मरी. तांणी आनी तांच्या सांगता आसलेल्या हेर स्त्रियांनी ह्यो सर संगती धर्मदूतांक सांगल्यो. पूण स्त्रियांनी कितें सांगलें तें तांकां एक घडपाचे खाणये बरें दिसलें आनी तांणी तें सत मानलें ना. पूण पेद्रू उठोवन समादेसरशी धांवून गेलो.
बागोवन समाधे भितर पळयतना ताका सणाची लुकट मात्र दिसली आनी कितें घडलें काय म्हणून आपणा इतल्याक वीज जावन तो पाटी गेलो. देवाचे उतर हे विलियम फ्रँकलिन ग्राहाम, बिल्ली ग्राहाम म्हणून नांव वाडदेक 1918 इसवेंत जल्मलो. 2018 इसवेंत ताच्या 9 वर्सांच्या प्रायर तो देवाधीन जालो. ताच्या त्या जिविताच्या अवधेंत 185 गांव तो भोवलो आनी लागीं लागीं 250 मिलियन म्हण सांगल्यार 25 करोड लोकां इतल्यांक सोम्याची सुवार्थ ताणें प्रसार केली. ताच्या जिणेंत एक संगत ताणें सांगली आसा. हांव जर तर क्रिस्ताचो या क्रिस्तांवाचो विरोधी जाल्लो जाल्यार ती समर्थ नाश करच्या खातीर पयले ह्या समर्थीच्या मुळाक एक कुराड दवरतो. ह्या समर्थीची बुन्याद कोसलोवन घालतो. ह्या समर्थीचें मूळ आनी बुन्याद खंयचें म्हळ्यार जेजूचें जिवंतपण. जेजूचें जिवंतपण काडलें जाल्यार क्रिस्तांव समर्थ ना. जें कितें बिल्ली ग्राहामान सांगिल्लें ताणें सोम्याची सुवार्थ परगट केल्ली. एकादो वेळा कोणी क्रिस्ताचे विरोधी समर्थीचे विरोधी जाल्यार ते कितें करतात म्हूण ताणें दाखोवन दिल्लें आनी तें जुदेवान तावन धरन जेजूच्या जिवंतपणाच्या वेळार जुदेवान तावन धरन आज पर्यंत जायत्यांनी ह्या समर्थीचे नाश करूंक प्रयत्न केल्ले आसा. नास्तीक, एथिस्ट, एग्नॉस्टिक्स म्हण सांगल्यार मनशांच्या जाणवयेन देवाक आटापूंक साध्य ना. आनी तशेंच रॅशनलिस्ट म्हळ्यार विचारवादी हांणी फाटल्या 20 शतमानांनी जायती प्रयत्न केल्लीं आसात. क्रिस्तांव जेजूची पवित्र सभा समर्थ नाश करच्या खातीर जायती प्रयत्नां केल्लीं आसात. गिल्बर्ट वेस्ट, C.S. लुईस, जॉश मॅकडॉवेल, ली स्ट्रॉबर्ट आनी तशेंच इडिथ स्टेन हांचे बरी सबार नांवार्दीक शिकपी आनी तशेंच व्हड मनशांनी 19व्या शतमानांत संवसारांत नांवार्दीक विश्वविद्यानिलय हार्वर्ड युनिवर्सिटी हातूंत थंयसर लॉ म्हण सांगल्यार कानून शिकोवन आशिल्लो प्राध्यापक ताचें नांव सायमन ग्रीनलीफ. ताणें सगळें कानुनाच्या दृश्टेन पळोवचें आसलें. केदाळा जेजूचे पुनर्जिवंतपणा विशयान चिंतूंक सुरू केलें गे ताच्या मतींत एक सवाल आयलें. हें एक चारित्रीक घडीत गे. हें घडीत रुजू करी येता गे, प्रूव करी येता गे, या नाश करी येता गे म्हणून. आनी ताणें काम सुरू केलें. सुरू केल्लो उद्देश काय म्हूण सांगल्यार जेजू क्रिस्ताचे पुनर्जिवंतपण प्रूव करूंक जायना म्हणल्या त्या बेजिसाचेर तळाचेर ताणें अध्ययन सुरू केलें. आनी हें अध्ययन लागीं लागीं 11 वर्सां 1840 इसवे तावन 1850 3 पर्यंत ताणें व्हड अध्ययन केलें. आनी ह्या अध्ययनांत ताणें तकलें नांव दवरलेलें कितें म्हूण सांगल्यार एन एक्झामिनेशन ऑफ 4 इव्हँजलिस्ट बाय लॉ ऑफ एविडन्स म्हूण सांगल्यार जेजू क्रिस्ताचें पुनर्जिवंतपण सगळ्या वांजेलिस्तांचो विमर्शो कशें
कानुनाच्या दृश्टेन अशें ताणें सुरू केल्लें काम इतल्या लांब काळांत तें ताणें विस्तारायलें आनी भोव गुणायेचें अध्ययन ताणें केलें. आनी त्या अध्ययनाच्या अखरेक तो एका निर्धाराक पावलो आनी ताणें सांगलें कितें म्हूण सांगल्यार ह्या संवसारांत जर तर खंयची संगत ती रुजू करी येता जाल्यार कॅन बी प्रूव्ड इट इज द रेजरेक्शन ऑफ जीजस. जेजू क्रिस्ताचें पुनर्जिवंतपण कशें हे रुजू करी येता की म्हणून कशें म्हूण सांगल्यार जेजूच्या फोंडा लागीं गेल्यार त्या साब्बताच्या राती उतरोन येता आसतना स्त्रियो थंयसर गेल्यो आनी तांणी पळयत आसतना थंयसर फोंडू रितो आसुल्लो म्हूण सांगल्यार निके पिल्लीची जेजूची कूड थंयसर नातलेली एक पुरावो. दुसरें तो ताच्या शिसांक दिश्टी पडलो. एकल्या दोगांक न्ही बगार सालांत आसल्या सबारांक तो दिश्टीक पडलो. तशें म्हणटा आसतना एकल्याची साक्ष न्ही सबार जण आनी त्या उपरांत तो दिश्टी पडलो 85 जणांक म्हूण सांगल्यार 85 जणांची साक्ष थंयसर आसा. आनी ताच्या तर्काच्या दृश्टेन पळयत आसतना हे चारित्रीक पुस्तक न्ही हें भावार्थाचें पुस्तक आनी त्या देखून ताका आणखी एक सडीत पुरावो जाय आसलो प्रूफ आनी ताका तो मेळ्ळो. तो प्रूफ तो पुरावो कसो गे म्हूण सांगल्यार बदलल्ल्या शिसांचें जिवीत. तो म्हणलो हे आदले सगळे पुरावे रितो फोंडू तो दिश्टी पडलो ताच्या शिसांक 85 जणांक ते एका आन्यका रितीर मारून उडोव येता तरी एक संगत मात्र ती खंयच्याय दृश्टेन आनी खंयच्याय सक्तेन ती बदलूंक जायना. ती जावन आसा बदलल्ली ताच्या शिसांचें जिवीत ह्या जिणी. जेजूक धरणे व्हेल्ल्या वेळार ताचे सगळे शीस नपयस जाल्ले ते भियेल्ले आनी ते वचून लिपोवन बसले ह्या आदल्या वावराक गेल्ले आनी त्या उपरांत जेजू तांकां दिश्टी पडलो. थोड्या दिसांनी येत्त ते भियेल्ले शीस तोवळच्या त्या मुखेल्या मुखार वचून ते गरजोवंक लागले. कसली गरजवणी म्हळ्यार ज्या जेजू क्रिस्ताक तुमी कुर्सार मारलो गी तो मरणांतलो पुनर्जिवंत जाला आनी इतल्या धैर्यान तांणी तें सत परगट केलें गी तांकां व्हरून जैलांत घाले, तांकां मार घाले, सांकळींनी बांदून घाले आनी तांकां माटतीर सयत मारलें तरी पूण ते भियोंक नात. कित्याक म्हळ्यार तांणी एक संगत पळयल्ली आनी ती संगत तांच्या जिणयेंत तांकां धैर्य दिवंक लागली. ती संगत काय म्हळ्यार मरण पावलो जेजू, कुर्सार जिवेश मारलो जेजू, मरणांतावन जिवंत उठला आनी तो तांणी पळयल्लो आनी ताच्या सांगाता ते जेवुल्ले आनी तोवळ तांकां दिश्टी पडलो आनी तांकां देखून धैर्य आयलें. आमचो मेस्त्री जर तर मरण पावलो जिवंत उठला जाल्यार आमी ताचे बरी जाल्यार आमकांय जिवंतपण मेळटलें आनी त्या धैर्यान खंयच्याय शिक्षेक दंडवणेक आनी मार्तीरपणाक भियेनासतना ते सुवार्थ परगट करीत गेले आनी संगत कोणेय खंयच्याय रितीनी ती डिस्प्रूव करूंक जायना, ती नाश करूंक जायना. देखून तो म्हणलो ह्या संवसारांत तो बायसरलो जेजू क्रिस्ताचें जिवंतपण ते ना म्हूण सांगूंक जावंक ना म्हूण सांगून प्रूव करूं पूण अकरेक तो कितें जालो गे म्हूण सांगल्यार तो म्हणलो ह्या संवसारांत एक संगत आसा ती प्रूव करीत जाल्यार जेजू क्रिस्ताचें जिवंतपण आनी ताजे उपरांत एक एपोलॉजेटीक म्हूण सांगल्यार क्रिस्तांव धर्माचो तो एक प्रतिपादक जावन ताणें वावर केल्लो आमकां पळोवंक मेळटा. बदलल्ली शिसांचें जिवीत आनी तांचें जिणी. मगाच्या भाव भयणीनो, प्रस्तुत संवसारांत लागीं 800 चिल्लरे करोड लोक आसात आनी ह्या 800 चिल्लरे करोड लोकांत सरी सुमार 260 करोड लोक क्रिस्तांव जावन आसा. कातोलीक आनी हेर सगळ्यांक सांगता गेल्यार इतलो लोक संवसारांत क्रिस्तांव आज आसात. सगळ्या लोकांक एका जाग्यार सुवातेरान रावयलें जाल्यार पुरा लोकांक त्या सगळ्या लोकांतलो हर एकलो
तिनांत एकलो मनीस या एक वांटो तो क्रिस्तांव जावन आसा आनी हे इतलो व्हड जोमो हो क्रिस्तांवाचो जोमो एका संगतीचेर उबो रावता ती कशें की म्हूण सांगल्यार जेजूचें पुनर्जिवंतपण हे जेजूचें पुनर्जिवंतपण काडलें जाल्यार सगळें कोसळून पडटा आनी खंयच्याकी अर्थ ना सांपावलून सांगच्या प्रमाणे जर तर स्वामी जेजू क्रिस्त जिवंत जावंक नातलो जाल्यार आमी कितें प्रगट करता ताका अर्थ ना आनी आमच्या भावार्थाकी अर्थ ना पूण आमच्या भावार्थाक अर्थ आसा कित्या खातीर स्वामी जेजू क्रोसू मरणांतलो जिवंत उठला ह्या स्वाम्याच्या पुनर्जिवंतपणाक कारण जाल्ले संगती आयच्या वाचपांनी आमी आयकल्यो आनी नियाळ आमी आतां करता पयल्या वाचपांत आमी पळयलें देवान आरंभाचेर संवसार रचलो आनी तो ताका भोव बरो दिसलो आनी त्या संवसाराच्या रचनेच्या अखेरीक ताणें मनशाक रचलो आपल्याच सारक्यान आनी स्वरुपयेन ह्या मनशाक देवान दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा फ्रीडम स्वातंत्र्य केलें म्हूण सांगल्यार विंसूंक कितें विंसूंक देवाक विंसूंक या ताका सोडूंक होगडावंक आनी मनशान कितें केलें म्हळ्यार देवाचें उतर आपल्या रुची खातीर आपल्या संतोशा खातीर देवाचें उतर ताणें तिरस्कार केलें ह्या कुशीक दवरलें आनी त्या वरवीं कितें जालें म्हूण सांगल्यार बागींत देवा सांगता केदाळाय पासाय मारसो मनीस देव येता आसतना लिपोवन रावलो कित्याक म्हळ्यार तो देवाच्या कुशेक विरोध गेलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप आमी आयकलें इस्रायल प्रजा गुलामपणांत आसलेली तांची बोब देवान आयकली आनी मैज मुखांतर तांकां ताणें इजिप्ताच्या गुलामपणांत सोडून हाडलें 40 वर्सांचें प्राजिताचें जिवीत जाल्या उपरांत तांकां बसयल्ल्या गांवाक ताणें व्हेलें आनी तांकां एक व्हड राष्ट्र करून उबारलें ते कोण आशिल्ले शुन्य झिरो कित्याक म्हळ्यार ते गुलामपणांत आसले गुलामांत आसल्या मनशांक तांचे हक्क नात ते कोणी न्हय ते आनी तशें जाल्यार मनशांक देवान एक राष्ट्र करून उबारलें आनी ही दुस्तिरी रचना पयले फावटी देवान रचता आसतना निराकर कितेंच नासले कारणान देवान संवसार रचलो आनी तेच प्रमाणे दुसऱ्या रचनेंत ती आमी पळयता देवर नोबडी स्लेव्स आनी तशें जाल्यार परजेक देवान राष्ट्र करून उबारलें आनी ही जावन आसा देवान केल्ली आनी एक रचना आज आमी हांगासर आसा तिसऱ्या नव्या रचनेचें आचरण करचे खातीर आनी ह्या तिसऱ्या रचनेचें मूळ जावन आसा जेजूचें पुनर्जिवंतपण वर्सांत 2 दीस मिसाचीं बलिदानां आसना निमाणो शुक्रार आनी निमाणो सोनवार ह्या आयचो दीस आमी आज ही देवस्तुती चलयता पास्का फेस्ताचो भाग जावन विजील मास जेजूक कुर्सार मारलो आनी ताका निकेपिलो ह्या इतल्या वेळांत कितें जालें जेजू खंय आसलो आयच्या ब्रिवेरींत पुरातन काळाच्या पवित्र सभेच्या पुरातन काळाच्या थोड्या भाग्यवंत मनशांनी बरयल्लें एक भोव अपूर्बायेचें वचन आसा आनी तातूंत आमकां कितें पळोवंक मेळटा की म्हूण सांगल्यार जेजूक निकेपिल्ल्या वेळार तो थळा संवसाराक गेलो आनी थंयसर तो वेता आसतना ताचे जैताचे हातेर तो व्हरून गेलो कुरीस आनी थंय वेता आसतना आदावन सोम्याक पळयलें आनी तो श्वाक लागले बरो जालो आवक्क जालो ताणें पळयलें जेजू क्रिस्ताक आनी तक्षण तो ताच्या सांगता आसलेल्या न्हिदोवन पडलेल्या सगळ्या मनशा कुळाक म्हळ्यार पातका वरवीं पयस पावयल्या सगळ्या लोकांक तो म्हणलो आमचो स्वामी जेजू तुमचें सवें आसो म्हणून आनी त्या वेळार जेजून आदावंक म्हळें तुजेय सवें आसो आनी उपरांत जेजून थंय आसलेल्या सक्कड लोकांक आदाव मुखांतर उद्देशून कितें म्हळें गे म्हूण सांगल्यार तुमी तुमची खुशी वेंचली देखून हांव देवाचो पूत मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो आनी हांवें कश्ट मरण सोंसलें कुर्साचेर हांव मरण पावलो
आनी हांव तुमकां ह्या मरणांतावन उठोवच्या खातीर हांगासर तळा संवसाराक आयलां. आनी ताणें म्हळें, म्हज्या पाशांवाच्या वेळार थिंपी उडयल्ली म्हज्या तोंडाक पळया, म्हज्या तोंडाचेर थिंपी आसा. आनी थिंपी कालाची म्हळ्यार सुरवेर तुका रसतना देवान तुज्या तोंडांत स्वास सोडलो तुज्या नाकाच्या फुडांनी, आनी तुज्या अविधेयपणा वरवीं तो तुवें होगडायलोय, आनी परत तुका हांव स्वास दिवच्या खातीर ही थिंपी म्हज्या तोंडार हांव घेता. म्हज्या तोंडाक पळय शिपायांनी मारलेले मुठी, आनी मुठी कितें दाखोवन दितात की म्हूण सांगल्यार तुका आमच्या सारक्यान स्वरुपान आमी रचलोलो देव, आमी तुका रचलोलो, पूण तुज्या अविधेयपणा वरवीं तुजें सारकें तुवें भंगयल्लें, आनी त्या देखून परते पोटी हांवें मुठी केल्यात तोंडाचेर तुजो आकार परते पोटी तुका फाटी दिवच्या खातीर. म्हज्या फाटीक पळय छापकांचे मार, आनी ते हांवें घेतल्यात कित्याक म्हळ्यार तुमच्या पातकाची जडाय कांड उडोवच्या खातीर फाटी वयली हांवें छापकांचे मार म्हज्या फाटीर हांवें केल्यात. आनी ताच्या मागीर तो आदांक म्हणलो, तुका रस्ता आसतना तुका न्हिदेन गेलो, आनी ताच्या मागीर तुज्या बरी तावन एक नारी रचली. आज हांव न्हिदोन आसा ह्या भुमीच्या गर्भान, संवसाराचो रायांचो राय, सर्गाचो राय हांव न्हिदोन आसा. आनी हे न्हिदेन तावन एक स्त्री उपजतली नारी, आनी ती जावन आसा पवित्र. आनी ती पवित्र नारी ह्या स्त्रीक आसली की म्हूण सांगल्यार पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्रात्मो शिसांचेर आनी आपोस्तलांचेर देवोन आयिल्ल्या वेळार उपजल्ली पवित्र सभा जेजूची पतीन, आनी ती जावन आसा आमी सगळ्यां मोवाच्या भावा भयणीनो. आज आमी सोम्य जेजूच्या जिवंतपणाचे फेस्त आचारान करूंक हांगासर सांगाता जमल्या. ह्या फेस्ताचो संभ्रम खंयच्यात आटापून आसा, ह्या फेस्ताचे आचारान खंयच्यात आटापून आसा. एका मिसावांत, आनी हे मिसांव कसलें हाच्या सुवातेच्या वाचपांत आमी पळयलें. ते स्त्रियो फांत्या पारार दीस उजवाडच्या आदीं जेजूच्या फोंडा लागीं गेल्यो परमळीक तेलां घेवन, आनी त्या वेळार तांकां जेजू थंयसर पळोवंक मेळ्ळो ना. ताच्या बदलाक दोगो देवदूत जळजळीत नेसिल्ले ते पळोवंक मेळ्ळे. आनी ताणें म्हळें, जिवंत आसलेल्याक मेल्ल्या मदें कित्याक तुमी सोदतात, वसा आनी सांगा म्हणली खबर तांकां दिवन ताणें धाडली. आनी ते स्त्रियो पाटीन धांवा लागल्यो शिसांक आनी हेर सगळ्यांक तांणी वचून ही खबर परगट केली म्हणून लूक ह्या सुवार्तेच्या वाचपांत आमकां सांगता. ते धांवा लागले आनी शिसांक आनी सगळ्या लोकांक जेजू जिवंत जाल्ली खबर परगट करूंक लागल्यो. हें जावन आसा मिसांव आमच्या क्रिस्तांवांचे पुनर्जीवन जेजूक पाती येताल्या हर एका भावार्थी मनशांचे. आनी हांतू आटापून आसा जिवंतपणाच्या फेस्ताचो संभ्रम आनी आचारान. मिसांव जेजूची सुवार्थ आमी सगळ्यांनी परगट करच्या खातीर. साऊथ कोरियांत क्रिस्तांवांक आनी एका नांवान वळखतात, इस्टर पीपल म्हूण सांगल्यार जिवंतपणाची पर्जा म्हणून. आमी सगळीं हांगा आसा इस्टर पीपल, जिवंतपणाची पर्जा. सोमी जेजू क्रिस्त जिवन जाला ताजेर पातयेनी दवरतले आमी क्रिस्तांव सोम्य जेजूची इस्टर पीपल, इस्टर पर्जा आमी जावन आसा. तर्का वरवीं जेजूचें जिवंतपणू नास करूंक एथेइस्ट, एग्नोस्टिक्स आनी ताज्या उपरांत रॅशनलिस्ट, नास्तीक आनी ताज्या उपरांत कोण सकडी मनीस विचारवादी आसात तांणी प्रयत्न केल्ले आसा. पवित्र सभेच्या सुरवेर तावन 3 शतमाना पर्यंत रोमी चक्रवर्तींनी एका उपरांत एकल्यान क्रिस्तांवांक नाश करचे प्रयत्न केल्ले आसा, पूण पर्जा नाश जावना. कित्याक म्हळ्यार भगवंत तेर्तुलियनान सांगच्या प्रमाणे क्रिस्तांवांचें रगत भावार्थाचें बी आनी त्या देखून पवित्र सभा वाडत गेली. तो वळतावन आज पर्यंत आमच्या भोंवतणी आमी चरित्रेचेर दिश्ट गेल्यार आमकां कितें पळोवंक मेळटा. कितें पळोवंक मेळटा म्हळ्यार इश्टा पासो जीव दिवच्या मोगा प्रास दुसरो मोग ना म्हणून आपल्या मनांत अर्थ केल्लो समजल्लो मॅक्सिमिलियन कॉल्बेन ताजे इश्टा खातीर जीव दिलो. आनी तेच प्रमाणे कुसुल्ल्या आनी वास येवच्या मनशांची सेवा मादर तेरेजान केली. त्याच प्रमाणे ऑस्ट्रेलियांतावन आमच्या देशाक आयिल्लो ग्राहम स्टेन्स ओरिसांत असल्या कोडकारांची सेवा ताणें केली.
आणि त्याच प्रमाणे नीती खातीर झुजलेली राणी मारिया आणि डोरोथी स्टँग आणि सांगत असले साबार व्यक्ती पवित्र सभेच्या चरित्रांत आमकां पळोवंक मेळटात. जेजू खातीर आपले सर्वस्व त्याग केल्लो आसिसीचो फ्रांसीस, पयशेल्या गांवांत येवन आमच्या देशाक येवन सुवार्ता प्रगट केल्लो सांत फ्रांसीस सावेर असल्या साबार भाग्यवंताचो जोमो, असंख्यात भाग्यवंताचो जोमो पवित्र सभेच्या चरित्रांत आमकां पळोवंक मेळटा. सर्गींच्या राजांत ते अमर जावन आसात. ते मरण पावल्यात पूण ते सासणाक जेजू सांगता ते जियेतात. कित्याक म्हळ्यार जिवंत जेजूचेर तांचो भरवसो आनी तांकां कळीत आसलें ह्या जेजूचेर आमी पातयेन दवरल्यार ह्या संवसाराक आमी अंतरलेली आमी सर्गींच्या राजांत जल्मता आनी केदीस मरणा जावच्या खातीर. मोगाच्या भाव भयणीनो, येदो व्हडलो हो भावार्थाचो संभ्रम आचरण करूंक आमी सांगता जमल्या. आमी कितें करूंक जाय? कितें करूंक जाय? हेंत करूंक जाय. कितें म्हळ्यार त्या स्त्रियांनी वचून सुवार्ता प्रगट केली आनी ताजे उपरांत आज पर्यंत कोणा सगळ्यांक ही सुवार्ता मेळ्ळ्या ती सगळ्यांक सुवार्ता प्रगट करीत आसात आनी ते मिसांव आज आमकां हर एकल्यांक आसा. आज आमकां हर एकल्यांक आसा सुवार्ता प्रगट करूंक, आमच्या भावार्थांत जिवाळ जावंक. आमी खंय जीव दिवंक वचना कोण ना, पूण जे भावार्थाचें आचरण आमी करता ते पुर्त्या जिवान आनी ताचे मागीर पुर्त्या काळजान, पुर्त्या आत्म्यान आनी सक्तेन आमी तें करूंक आसा. अर्दे मीस भेटोवचे न्ही आनी ताच्या मागीर खंयच्या कडेन बसचें न्ही. बागार पुर्त्या काळजान, मनान, सक्त्यान आनी आत्म्यान आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन हो व्हरतो मीस तर जेजूच्या जिवंतपणाचो तो आमी अर्थ करून जियेल्ले वरवीं आमचे ते मनीस आकर्शीत जातात. सुवार्ता वाचून मनशां मस्तू ती परिवर्तन जायना जावंक पुरो, पूण आमचें जिवीत पळोवन मनशां परिवर्तन जातात. आनी ताका देखून जेजून धाडलेली आमी शिसां आनी धर्मदूतां आयच्या काळार आमच्या समाजेन, आमच्या स्थळार आनी आमच्या भोंवतणी आमी जेजून धाडलेली शिसां आनी धर्मदूतां हे मिसांव आमी आज आनी मुखल्या दिसांनी धैर्यान आनी तशेंच व्हरत्या उमेदीन आमी करया. सोमी जेजू जिवंत जाला म्हणटा आसतना तुमी सगळ्यांनी जाप दिवची, सोमी जेजू खरोच जिवंत जाला. सोमी जेजू जिवंत जाला. सोमी जेजू जिवंत जाला. पुरा जाणांक जावना तो, थोड्यांक मात्र जाला. नातल्यार लागीं लागीं 1000 लोक आसा, काली 50 जाणां मात्र सांगते आसात. सोमी जेजू जिवंत जाला. दयकन उभी राहा. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नानाच्या उडासाक ज्या उदकाचो आमचेर शिवर पडतलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हणून सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं मागया. आमकां तो नवी करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्याक विश्वासी रावंक तो आमकां कृपा दिवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे भोव पवित्रतें आमी तुजी भुरगीं जागरण करता. अजापांनी तुवें आमकां रचल्याय आनी अदीक व्हडा अजापांनी तुवें आमकां सोडयल्याय. हाचो आमी ह्या जागरणेंत दिनवाशी काळजान उडास करता. तर कणवळेन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी नम्रतेन मागता. आमच्या कुडीक जीव भरूंक आनी त्यो नितळ करूंक तुज्या काकुळतीचो उपाय कसो तुवें उदक रचलें. कित्याक म्हळ्यार उदका वरवीं तुजे परजेक तुवें गुलामपणांतली सोडयली आनी अरण्यांत तिची तान भागयली.
उदका वरवीं तूं मनशां कडेन नवो करार करचो आसलोय म्हणून प्रवाद्यांनी परगटलें. शेकी जेजून जॉर्दान न्हंयत पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्लें आमचें सैब पुनर्जल्माच्या नाणांत तुवें नवें केलां. देखून हें उदक आमी घेतलेल्या पवित्र स्नानाचो उडास जावं दी. आनी ह्या पांच परबेच्या समयार पवित्र स्नान घेतलेल्या आमच्या भावा भयणीच्या संतोषांत आमकांय वांटो मेळोवन दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. प्रितीच्या भावा भयणीनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगता नवे जिणयेची साल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र स्नानांत आमकां निकेपिलें. त्या पासून प्राजीत काळाची दंडवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामाक पाठ करून आनी कातोलीक पवित्र सभेंत देवाची सेवा साकरी करूंक उतर दिवन आमी केल्ल्यो भासवण्यो आतां नव्यान करुया. सक्ताई वाती पेटया. सगळ्या काळजान उसारून सांगात, सैतानाक तुम्ही पाठ करतात मो वय आमी पाठ करता आणि सगळ्या ताच्या करण्याक पाठ करतात मो वय आमी पाठ करता आणि सगळ्या ताच्या बोलवण्याक पाठ करतात मो वय आमी पाठ करता. सर पदवेदार देवा बापाक सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणाराक तुम्ही सत मानतात मो वय आमी सत मानता. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत अवकार मर्येतावन जल्मलो, ताणे कष्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुम्ही सत मानतात मो वय आमी सत मानता. बापा आनी पुतातावन उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्रात्म्याक तुम्ही सत मानतात मो वय आमी सत मानता. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसाणे, कुडीचे पुनर्जिवंतपण आणि सासनाचे जिवीत तुम्ही सत मानतात मो वय आमी सत मानता. तर आता आमकां उदकान आनी पवित्रात्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकाचे बोगसाणे आमकां दिला. तो सर पदवेदार देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आम सकमेस तांके सासनाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. कांतार गायता आसतना तुमचेर आमी पवित्र उदक शेणयता.
आमच्या वेगवेगळ्या गरजां खातीर, आमच्या इराद्यां खातीर आमी आतां मागुया बोवार्थ्यांची प्रार्थना. तुमची जबाब. जायशें कर म्हूण मागता हांव. जबाब. राष्ट्राच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी निस्वार्थी मनोभावान राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणाची बरी खबर परगट करूंक तांकां उदार मोन दी म्हूण मागता हांव. विविध पिडेन पळोवच्या तुज्या भुरग्यांक बेगीनच बरी भलायकी फावो कर आनी जिजूच्या पुनर्जिवनपणाची रूच साकोवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. आमच्या वावराचेर तुजे शुभम आशिर्वाद घाल. तुज्या भुरग्यांक दिसपडतो ग्रास फावो कर आनी आमकां नैसर्गीक अवघडांतले आनी वायटा विघ्नांतले राख म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबांनी भगवंत कुटुंबाचे आदर्श घेवन मगंतपणांनी आनी स्वार्थेच्या उजवाडाची परजळीक नेकेत्रां जायशे कर म्हूण मागता हांव. आमेजा बवरी हजर जाल्या आमी सर्वांनी काळोखतावन उजवाडाक येशे पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताचेर सदांच बावर दवरिशे आनी ससनीक जिवीत जोडिशे कर म्हूण मागता हांव. आमच्या वेगवेगळ्या हेर गरजां खातीर आमी आतां थोडो वेळ मौनपणी मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आमचे खातीर कश्ट मरण सोंसल्या उपरांत
जिवंत जाल्ल्या विशांत आज आमी नियाळ केलो आनी हो संभ्रम आमी चलयत आसा. ह्या जिवंतपणाच्या संभ्रमांत आमी सदांच संतोश बरीत रितीर जियोंक आनी तशेंच ह्या जिवंतपणाचो संदेश सगळ्यांनी प्रगट करूंक तूं आमकां बरें मन दी आनी कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुझ्या मोगाचे
भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता हे बाबा भाऊ बहिणीनो, तुमच्या आणि मुझे हे बलिदान सर पदवेदार देवाक मानतात असले जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपला मानक आणि महिमे आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्प मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आणि देणी मैपासान मानून घे. पास्काच्या गुटांत वांटो घेवंक तू आमकां फाव केले, तर तुझे दिव्य पदवेन हे बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताचे वखद जायशें कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमची सवय आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो, पूण अधिक करून हे उत्तम राती तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाकणणी वरत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तो सुतो दुलोब निराप्रदी मेंढरो संसाराचे पाप काढता तो. आपूण मरण ताणे आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि आपूण पुनर्जीवन जावन नवे जिवीत आमकां दिले. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुझे मुखार. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता.
तुझे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी चलय अख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंतू बापा पासत पेद्रू पावलू आमच्या गोवळी बापा पासत आनी धर्मदूतांनी परगटलो तसो खरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणीची साकरणे खातीर आमची मागणी आयक तुझे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेज तांची दया कर आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय सासनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकाणूक हें बलिदान आमी भेटयता आमच्या खातीर आनी आमी मोग करता तांच्या खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेज तांकां लाभच्याक ते आमी समर्पिता अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आपले कुडीन पुनर्जीवन जालो ती भोव पवित्र रात आमी समारंभता आनी त्याच जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सोम्या आनी देवाचे सदांच अवकार माये मरियेक भक्तीन वंदिता तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवंतू जुजेक तशेंच भाग्यवंतू पेद्रू आनी पावलू आनी आंद्रे जाकोब जुआंव तोमास जाकोब फिलिप बार्तोलोमेव मातेव सिमांव आनी थादेव अलीन क्लेथ क्लेमेंत क्लिस्त कर्नेल सिप्रियन लॉरेस क्रिजोगन जुआंव आनी पावलो कॉस्मा आनी धम्याव ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी बापा तुझ्या मनियारांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे ह्या जिवितांत तुजी सवस्त काय आमकां दी सासनाचे कॅस्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विसून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे ती खरेपणी अत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावं निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात भावार्थाचो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरंता तुझे जीवनपण आमी परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी बापा आमी तुझे मन्यारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तुवें आमकां दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवंत देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स हांचेर
तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवंसाकरा आबेलाची देणी, भावार्थाच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या ह्या जाका मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली, तेच परी हेय बलिदान तुका मानवो. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सरकार तुज्या मुखार व्हरू म्हूण आमी कालतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तां तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. सर्वेश्वरा, आमच्या मरण पावल्यांची काकुळत कर. ती भावार्थाची मोर आसून आमच्या आदी गेल्यांत आनी विशेवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्त थंय मरण पावल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत सस्नाचें सूख आनी शांती मेळो. आनी आमा पातक्यांक तुजे अगणीत काकुळतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका. पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुवांव, स्टेफन, मतायस, बार्नबास या तुज्या धर्मदूतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां तूं एक कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताजे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं सर्वेश्वरा जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बाबा सडीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभर सर्वेच परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. आनी महिमा ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोव्या आसूं. मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकांक शांती दिवया. देवाचे शेळये
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकून कर देवाचे शेळये देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकून कर देवाचे शेळये देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी आमका शांती दी पळया सोमी जेजू क्रिस्त मरणांतलो जिवांत उठुल्लो देवाची शेळी संवसाराच्या आमच्या हर एकल्याचे पाप तो काढता ह्या सोम्याच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळांय सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितरची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली उगडला सोम्या काळजाचे
दान हे वेगी तूं आमचे भितर मिळाळ तूं कर कृपेन तूं भर तुझ्या येण्यान धाडोस उगडला सोम्या काळजाचे दार हे वेगी तूं आमचे भितर मिळाळ तूं कर कृपेन तूं भर तुझ्या येण्यान धाडोस उगडला सोम्या काळजाचे दार हे वेगी तूं आमचे भितर मिळाळ तूं कर कृपेन तूं भर तुझ्या येण्यान धाडोस उगडला सोम्या काळजाचे दार हे वेगी तूं आमचे भितर मिळाळ तूं कर कृपेन तूं भर तुझ्या येण्यान धाडोस हांव दागावान तुमी फांडे सवन बेडून नितळ केल्ले फूल काडलेल्या शेंबोर वांड्यान एक ओडान आसल्यार म्हजे सोबेन उगडला सोम्या काळजाचे दार हे वेगी तूं आमचे भितर मिळाळ तूं कर कृपेन तूं भर तुझ्या येण्यान धाडोस स्वादी सोम्या जेजू संतोषान उपकारा वावुरता मासा रेतान दारोस म्हाका केल्या काळजाता तुका हरगां दिता हरगां तुका भोगल्याप तुका स्तुती तुका महिमा तुका दुर्बळ्या काळजान म्हज्या
सदा रास तू कर आता आणि सदा. Tus muza barwaso, tus anas ay muza drasro. So mi dakwal ani hang vando ni tuja naizan ni kwando. Erganduka oblaptuka sudituka maimanduka. काळजान म्हज्या रास तू कर आता आणि सदा रास तू कर आता आणि सदा. अर्गां तुका ओग्लाप तुका स्तुती तुका महिमान तुका. दुर्बळ्या काळजान म्हज्या रास तू कर आता आणि सदा रास तू कर आता आणि सदा. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या संस्कारावरवीं तू आमकां दादोशी केल्याय. आता तुझ्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी हे परी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कर म्हूण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमची सवय आसो. तकले बगावनो देवाचो संभ्रामीक आशीर्वाद आमी आतां घेवया. जेजूच्या पुन्हा जिवंतपणाच्या धबाजीक परबे दिसा सर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांत तुमकां निवारू. जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ संपतास संतोष भरीत काळजांनी ताचे पुन्हा जिवंतपण तुम्ही संभ्रमतात. उतरावर आनंदान सासनाचे परबेंत तुम्ही वांटो घेवंक पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. वसोन्यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. दायकान बसा. तीन दिसांक साऊंड सिस्टम हॉस्पिन IV सेरावो मदर तेरेसा वाडो.
मिसासिस चेज आरोन प्रेसिल्ला पिंटो सा मादर तेरेजा वाडो आयच्या दिसा तण पिवन रिचर्ड तेरेजा डिसोजा क्रिस्त राय वाडो आयच्या दिसा फळार मेलनी मॅक्लिन मिरांदा कार्मेल वाडो आल्तारीक फुलां निमण ब्रेस्तर प्रमिळा विन्सेंट डिसोजा कार्मेल वाडो हालेलुयाच्या शनिवाराक नांव नाका म्हणून वेलंकणी वाडेतावन निमण ब्रेस्तर ब्यानर डॉल्फी प्रेसिल्ला डी कॉस्टा सांत आंतोन वाडो निमणे शुक्रारा ब्यानर जॉर्ज विल्मा फेर्नांडीस लूड्स वाडो हालेलुयाच्या शनिवारा ब्यानर फेलिक्स गोरेट्टी डिसोजा कार्मेल वाडो निमणे ब्रेस्तर फेना नांव नाका म्हणून रुजाय वाडो निमणे शुक्रारा फेना जयप्रकाश पिंटो रुजाय वाडो निमणे शुक्रारा फेना सुनील विल्मा गाडोजा पुंपय वाडो हालेलुयाच्या शनिवारा फेना जॉन प्रकाश डायस सांत आंतोन वाडो हालेलुयाच्या शनिवारा फेना लीडविन फेर्नांडीस फातिमा वाडो निमण ब्रेस्तर 20 दिव्यांची व्यवस्था विन्सेंट जेसिंता डिसोजा समादर तेरेजा वाडो निमण शुक्रारा 20 दिव्यांची व्यवस्था स्टीवन ज्योति डी कॉस्टा कोसेसा वाडो निमण शुक्रारा 20 दिव्यांची व्यवस्था मायकल रेशमा डिसोजा सांजुजे वाडो पास्कांची वात रॉबर्ट कोरे आनी कुटाम क्रिस्त राय वाडो आगमेताच्यो बुर्तल्यो सानिया आनी शेल्डन रॉड्रिगस वेलंकणी वाडो कार्मेल वाडो रुपये 2000 दिल्यांची नांवां एडवर्ड जिसिंता डिसोजा आनी कुटाम मेटिल्डा अल्फोन्सो आनी कुटाम रुपये 1500 दिल्ली फ्लोरिन सेरावो आनी कुटाम रुपये 1000 दिल्ली फेलिक्स गोरेट्टी डिसोजा आनी कुटाम मार्क इवाटेलिस विन्स्टन वीणा मस्करेनस रुपये 85 दिल्ली विन्सेंट प्रमिळा डिसोजा आयरिन मिरांदा आनी कुटाम सिप्रियन एग्नेस सल्डाना रोशन शांति पिंटो कोसे सांवाडो रुपये 2000 दिल्ली हैरी रेगो आनी कुटाम चार्ल्स फेर्नांडीस आनी कुटाम रुपये 1000 दिल्ली जॉन लविना बर्बोजा सेवरिन नजरेत रोनाल्ड लीना लोबो रिचर्ड पिंटो आनी कुटाम रुपये 85 दिल्ली रोजा ललिता कार्डोजा स्टॅनी पायस आनी कुटाम फातिमा वाडो रुपये 1500 दिल्ली सायमन पीटर लोबो आनी कुटाम रुपये 1000 दिल्ली सुनील पिंटो फ्रांसिस सिंथिया फेर्नांडीस रोनाल्ड दिव्या डिसोजा जॉन जेसिंता लोबो 85 रुपये दिल्ली लीडविन फेर्नांडीस एंटनी फेर्नांडीस पास्कल फेर्नांडीस आनी कुटाम सोफिया पिंटो आनी कुटाम रुपये 300 दिल्ली कार्मिन फेर्नांडीस जूलियट सल्डाना रुपये 200 दिल्ली एरन एन्सन फेर्नांडीस बाळोक जेजू वाडो रुपये 1000 दिल्ली मेल्विना मिरांदा आनी कुटाम रुपये 85 दिल्ली जोडी कॉस्टा आनी कुटाम फेलिक्स सेरावो एडविन नॅन्सी डिसोजा एंटनी असुंता लोबो बाळमोरी वाडो रुपये 2000 दिल्ल्यांची नांवां इमॅन्युएल सिंथिया मोनिस रुपये 1000 दिल्ली बेनेट डोरिन पिरेरा रूपर्ट डिसोजा आनी कुटाम रुपये 85 दिल्ली ऑजवाल्ड क्लारा डी कॉस्टा दुल्सिन पिरेरा मेरियन आलिस मस्करेनस रिचर्ड झिटा तावरो रियोना आनी रिशोना रेगो विन्सेंट लिडिया रॉड्रिगस लूड्स वाडो रुपये 3000 दिल्ली अनमिटा आनी आश्विल लोबो रुपये 1500 दिल्ली जॉस सिविल ममिनेसिस आनी कुटाम रोहित जॉसलिन फेर्नांडीस आनी कुटाम थॉमस सल्डाना आनी कुटाम स्टॅनली तेरेजा पिंटो रुपये 1000 दिल्ली वॉल्टर बेनेडिक्टा डिसोजा सतुर्नीन सेलिन डिसोजा मायकल डिसोजा रुपये 85 दिल्ल्यांची नांवां नांव नाका म्हूण हे कुटाम लिली रॉड्रिगस ग्रेस लसरादो आनी कुटाम रुपये 300 दिल्ली नांव नाका म्हूण हे कुटाम नित्य आदर वाडो रुपये 1000 दिल्ली डेनिस सिंथिया मिरांदा एग्नेस डिसोजा फेलिक्स मस्करेनस आनी कुटाम मार्क शांति डिसोजा जाको पिंटो आनी कुटाम रुपये 85 दिल्ली एडविन डिसोजा रोजी डिसोजा जे पिंटो राजेश नीटा नजरेत बैप्टिस्ट पाउलिन लसरादो आनी कुटाम फ्रांसिस सराना आनी कुटाम रिचर्ड लीना रॉड्रिगस गिलबर्ट सेरावो आनी कुटाम सिरिल सेरावो आनी कुटाम राजेश मस्करेनस अपोलिन डिसोजा आनी कुटाम जुलियाना मेबल सिक्वेरा
फेलिक्स सिक्वेरा. पोंपोयवाडो ₹1000 दिल्ल्यांची नावां. सिरिल रोजी फेर्नांडीस, विवियन लविना पिंटो आनी कुटाम, ॲरन ॲस्नी फेर्नांडीस, नॉर्बर्ट फ्लाविया मार्टिस, जेरोम लिडिया डिसोजा आनी कुटाम, जुल्सिन पेरेरा आनी कुटाम. ₹85 दिल्ली. आलिस लोबो आनी कुटाम, अल्विन लविटा डिसोजा, रोनाल्ड सरावा आनी कुटाम, वलेरियन शांती मेंडोन्सा. रुजा आयवाडो ₹2000 दिल्ली. मार्सेल डिसोजा आनी कुटाम, रोनाल्ड प्रिमा लसरादो. ₹1000 दिल्ली. लिली लोबो, जॉन पिंटो आनी कुटाम, वाल्टर लिडविन डिकॉस्टा, क्लिंटन मतायस, जॉन नौलिन रोड्रिगस. ₹50 दिल्ली. प्रकाश मेबल डिसोजा, रीतन ॲरन डिकॉस्टा, विनी पिंटो आनी कुटाम, मेरी डिसोजा, थॉमस विक्टर डिसोजा, वाल्टर ग्रेसी डिसोजा. सांत अंतोनवाडो ₹3000 दिल्ली. क्लिफर्ड मेबल डिकॉस्टा. ₹1000 दिल्ली. आरुण लविना डिसोजा आनी कुटाम, मॅक्सी वायलेट तावरो. ₹50 दिल्ली. डेनिस शर्मिळा लोबो, जोसेफ मोंतेरो, एल वास आनी कुटाम, डिविशन डिसिल्वा, रोनाल्ड कार्डोजा आनी कुटाम, फेलिक्स डिसोजा आनी कुटाम, फ्रांसिस बर्टिला डिसोजा. ₹250 दिल्ली. नाव नाका म्हणे कुटाम. सांजुजे वाडो ₹2000 दिल्ली. मेटिल्डा पेरेरा ₹1000 दिल्ली. सुनील रिटावास, गिल्बर्ट पिंटो, इलियास फ्लोरिन लोबो. ₹50 दिल्ली. विल्मा डिसोजा, फ्रांसिस सांगतीस आनी कुटाम, ऑस्टिन पेरेरा, जॉर्ज मॉनिस आनी कुटाम, सल्वादोर क्रास्ता आनी कुटाम. मदर तेरेजा वाडो ₹1000 दिल्ली. हेनरी हिल्डा पिंटो. ₹50 दिल्ली. सेलिन पिंटो आनी कुटाम, आईवान सुनीता लोबो, लॅन्सी सविता क्रास्टा, मेबल रोड्रिगस आनी कुटाम. ₹300 दिल्ली. जुलियाना लोबो. वेलंकणीवाडो ₹2000 दिल्ली. उर्बन आयडा डिसोजा आनी कुटाम, नाव नाकामण आनी कुटाम. ₹1000 दिल्ल्यांची नावां. गोल्डिन लविना डी अल्मेडा, सिरिल नॅन्सी डिसिल्वा आनी कुटाम, लॉरेन्स जॅनेट कुटिना, अगस्टिन मरिया क्रास्टा, वाल्टर मीना रोड्रिगस आनी कुटाम, लुईस माग्दलेन डिकॉस्टा, फिलोमेना सांगतीस आनी कुटाम, विनी मिरांदा, क्लारा आईवन डिकॉस्टा, प्रेसिल्ला डिसोजा, विन्सेंट सिक्वेरा आनी कुटाम. ₹50 दिल्ली. ग्लॅडिस मिरांदा, भगवान आयरिन सिक्वेरा, जोविन जेन मस्करेनस, प्लॉसी सिक्वेरा आनी कुटाम, मेल्विन जॅनेट टेलिस, एलरॉय ॲश्लिन मिरांदा, नाव नाका म्हणे कुटाम. क्रिस्त रायवाडो ₹2000 दिल्ली. रिचर्ड तेरेजा डिसोजा ₹1000 दिल्ली. हेलेन मतायस ₹50 दिल्ली. सेलेन पिंटो. तान दिल्ल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं. जीवन झाला संतोष पावया, पुनर्जीवन क्रिस्ता गितां गावया. मरणाच्यो पातकाच्यो सांखली तुटो, सोमी उठला परत जैते वन जावून. हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, जीवन क्रिस्ताक हल्लेलुया. हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, जीवन जेजूक हल्लेलुया. हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, जीवन क्रिस्ताक हल्लेलुया. हल्लेलुया हल्लेलुया
जीवन जेजूक हालेलुया बाकी मनशाक बापा जशी हाडू तुझा पर्यान जेजू घालतो जालो ताका उठोवन बापान मरणां ताबून बाकी मनशा कुळाक सर उगडलो हालेलुया 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 जीवन क्रिस्ताक हालेलुया 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 जीवन जेजूक हालेलुया मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दी आमकां बगीन कुसुचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आता YCS लोगो लांछन उक्तावण आसा मोठवें आसा कार्यक्रम मागीर गुरकारांनी मुखार येवन रावचे आगमेंतांनी दिवंक तशेंच सांगाताच ICOMांतून एक मोठवें ल्हानशें कार्यक्रम आसा लकी ड्रॉ काडचे मागीर एक ल्हानशें अमेरिकन हावज वेगळी जाता मागीर ल्हानशें काले सन्मानाचें देखून YCS तुमचें आतां लांछन उक्तावणाचें कार्यक्रम मोगाच्या न्हू YCS मूडबिद्री घटकाच्या रुपयाळ्या वर्साच्या संभ्रमाचें लांछन उक्तावण करच्या ह्या हापूरबायच्या सुबीत कार्याक हजारसचे आमचे दिरोक्तोर भोवमानादीक बाप ओनिल सोज आनी राखणोसो माजी संपादक वालेरियन फेर्नांडीस बापांक हांव युवा कातोलीक विद्यार्थी संचलन मूडबिद्री घटका तर्फेन मोगासो आनी मानासो येवकार मागता. तशेंच ह्या कार्याचे मुखेल सैरे जावन आसचे उपाध्यक्ष मानेस विन्सेंट सोज कार्यदर्शी मानेस नॉर्बर्ट मार्टिस 21 आयोगाची संचालकी मानेस्तेन सेलिन सोज आनी मानेस्त विन्सेंट मास्कारेनियस हांकां मोगाचो स्वागत मागता. तशेंच आमकां सदांच पाठिंबो दिवच्या आमच्या मोगाच्या सर्व फिरगजगारांक बरो येवकार मागता. 25 वर्सां पयलीं 2001 इसवेन आमच्या फिरगजेन युवा कातोलीक विद्यार्थी संचलन जल्म घेता. 2025 आनी 26वें हें वर्स YCS मूडबिद्री घटकाच्या रुपयाळ्या जुबलेवाचें वर्स जावन आमी विविध कार्यक्रमांद्वारे संभ्रमता. तशेंच ह्या वर्साचे डिसेंबरान म्हयन्यांत संभ्रमाचें कार्य आसा करता. आतां आमचे दिरोक्तोर भोवमानादीक बाप ओनिल सोज आनी वालेरियन फेर्नांडीस बापांनी रुपयाळ्या जुबलेवाचें लांछन अनावरण करून जुबलेवाच्या वर्साचें उक्तावण करूंक हांव विनंती करतां. वेदिराच्या सर सैऱ्यांनी YCS सांगता लांछन अनावरण केल्या तुमकां देव बरें करूं. सांगातच वेदीर असल्या सर सैर्यांक आनी आमच्या फिरगजगारांक आमी युवा कातोली विद्यार्थी संचलन मूडबिद्री घटकाचे सर सांदे आमच्या एनिमेटर सवे तुमकां बरें पासका पेस्त मागता. देव बरें करूं. देव बरी रात दिवन तुमकां सोमेस्तांक हांगासर हजर आशिल्ल्या तुमकां सर्वांक बरें फेस्त मागता. आज आमी ICYM तर्फेन एक मोठवें मनोरंजन कार्यक्रम मांडून हाडला. तुमचो सहकार आशेता. आता मनोरंजन कार्य सोलोन व्हरूंक मुखार येता रेचल डिसोजा. देव बरी सांज दिवंक तुमकां सोमेस्तांक वा हांवें सांगचें कॉर्पुस क्रिस्तीच्या इस्टर पिपलांक
देव बरी सांज दिवं. आतां ICM तुमकां मानून हाडटा ल्हानशें अमेरिकन हावसी. ताचे पयलें ल्हाना भुरग्यांक एक ल्हानसो खेळ आमी मांडून हाडला. हांव विनंती करतां सर्व ल्हाना भुरग्यांनी मुखार येवच्याक. फ्रॉम LKG टू 7th स्टँडर्ड, LKG जावन 7वे क्लासी म्हणून अशा भुरग्यांनी सर्व मुखार येवच्याक विनंती करता. ल्हानसो गेम इजी आसा, मुखार या इंगिंगे. दोन ICM व्हॉलंटियर्स. 5 मुसो काउंट करता, त्याच्या भितर येऊन जायचे. 1 2 3 4 5 रप्पा.